ऑलमोस्ट 2.5 कोटी रुपया मोडून आमी ह्या पुराय देवूळ आनी ह्या परिसराचें ब्युटिफिकेशन करता. हें फक्त आनी फक्त लोकां खातीर, टुरिस्ट बीन येतले पळय न्हू. हांव मुद्दाम म्हणटा, हांव आतां रोहनाक येतले, कितले टुरिस्ट येतले काय म्हणटा ती मागीरची गजाल. पण त्या लोकांक उपयोगी येतलो. तुमी तेजो उपयोग बरो करपाक जाय आनी हें मेंटेन करपाचें काम तुमचें आसा. टुरिस्ट येतलो हो सेकंडरी, आमी सदांच म्हणटा. एखादो जर बरो हॉल जालो, गांवांत आसपी स्कूल आसतले, महिला मंडळ आसतले, हांच्या खातीर तो हॉल उपयोगी येवचो. तांचे कार्यक्रम त्या हॉलांत जावचे. लग्न बर्थडे जे आहा पळय न्ही त्या हॉलांत कार्यक्रम जावचे, तांकां भायर वयचें पडचें न्ही. आनी एकंदर म्हणजे आमी हँडओवर प्रॉपर्टी तुमकां करतले, आमी आमच्या कडेन दवरचे ना. तितूंतल्यान रेव्हेन्यू जनरेशन जावचो. हांव परत सांगता, तातूंतल्यान तुमकां इन्कम येवपाक जाय. इन्कम आयलें जाल्यार तुमी मेंटेन करपाक शकतले. जाल्यार आमी 2.5 कोटी रुपया मोडटले मरे, उद्घाटनाक येतले आनी आमी वयतले आनी 6 म्हयन्यांनी परत जर हांगा येत जाल्यार सगळें परत रखरखीत आसतलें. तसलें म्हाका नाका. हांव मुद्दामून हें इतक्याच खातीर सांगता, हांवें म्हज्या राधाकृष्ण देवळांत साखळे ब्युटिफिकेशन केल्लें. अशाच पद्दतीचें 2.5 कोटी तांकां सांगलें, तेन्नाच सांगलें तुमी पयलीं एफिडेवीट दिया म्हटलें, हें तुमी मेंटेन करतले म्हणून. आनी आतांय हांव देवस्थानाक सांगता, हें सांगता आसतना म्हाका वायट दिसना. सुरू करच्या पयलीं एफिडेवीट घेवचें, तेंच्यांनी तें मेंटेन करतलें म्हणून. मेंटेन बेश्टें न्ही, ताका एक लेबर दवरून डेली मेंटेन करचें पडटलें. त्या लेबराक पेमेंटूय दिवचो पडटलो आनी तें तेंच्यांनी करप. ओके, फाल्यां सकाळीं लायटनींग जें आहा हें बील, आतां तुमी म्हणटले आमी पयशे खंयच्यान हाडूं काय म्हणून. तुमी जो हॉल बांदून दिता तितूंतल्यान इन्कम जनरेट करात, ते पयशे काडून थंय स्पेंड करात. हांवें 3 वर्सां जाल्या उपरांत सुद्दां राधाकृष्ण देवळांतलो प्रोजेक्ट आनीक ब्युटिफाय जाला आनी तो आनीक बरो दिसता. कारण आमी इतकी ग्रिनरी जे करतले ते जर तुमी 2 दीस उदीक शिंपले ना जाल्यार ते फुकट गेले. ते असल्या वताचे करपांतले आनी वयतले. मागीर 2.5 कोटी रुपया कित्याक उपयोग तर. फुडले फावटी परत तुमी आमदाराक निळकंठाक सांगतले आतां परत एकदां ब्युटिफाय कर म्हणून. ते उपकारना. म्हणून देवस्थान कमिटी आनी पंचायत हांच्यांनी मेळोन थारावचें. आमकां खंयसरूच देवस्थान कमिटीन इंटरफियरन्स करपाचें ना, पण तुमी मेंटेन करपाक जाय, हाजो तरी एफिडेवीट दिवपाक जाय. तुमी ही जागा काय आमच्या कडेन हँडओवर करूंक ना, ती जागाय तुमचीच, प्रोजेक्ट तुमचो. प्रत्येक फावटी कितें जाता खबर आसा, सरकाराचो प्रोजेक्ट म्हटलो काय ना, कोण तेच्या कडेन पळयना. हांवें बरेचशे फावटी पळयलां, म्हणजे आमी देवळा कडेन म्हणटा टॉयलेट बांद 4, आमी सरकार टॉयलेट बांदून दिता. उद्घाटना दीस बरें दिसता, 6 दीस म्हणजे एक 6 म्हयन्यांनी थंय वचत जाल्यार त्या टॉयलेटान वचपाची परिस्थिती ना, इतकें घाण. हे कित्याक तर म्हणजे सरकारान बांदलें म्हणून. हां, आतां महिला येता हांगासर, तांकां टॉयलेट जाय, आमी बांदलें, मेंटेन कोण दवरतलो तो. म्हणजे हांव आनी कोण नीटकरून धुंव येवपाचें थंयसर. हां, कोणी धुवपाचें. म्हाका वायट दिसता एक एकदां. अरे 50 लाख रुपया म्हणून आमी बरें बांदता आनी बागेर जर तेजे 6 म्हयन्यांनी परिस्थिती वायट जाता जाल्यार कित्याक बांदता. आमचे कडेन पयशे चड आहा. हां, आमी बांदता हें तुमकां जाय म्हणून हांवें स्पश्ट केलें. आमी निव्वळ बांदतात तुमच्या खातीर. थिवी माडेल पंचायतींतल्या लोकां खातीर, देवस्थाना खातीर बांदता. ते ब्युटिफाय करपाचे, मेंटेन दवरपाचे. 2.5 कोटी रुपया तुमकां कदाचित दर म्हयन्याक एक 25,000 रुपया खर्च येतलो. तुमी तितूंतल्यान इन्कम जनरेट करा, ते 25,000 रुपया मोडा, त्या लेबराचेर मोडा, तेन्ना ते मेंटेन उरतले. नाजाल्यार जाता कितें, ही कमिटी आसली, ते कमिटीन बांदल्या, नवी कमिटी येयली काय ताच्या कडेन पळयना. ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली आहा, हांव तितून वचना. पण म्हाजो इंट्रस्ट देवूळ तितकेच ब्युटिफाय जावचें, देवळा कडेन येयल्या उपरांत प्रसन्न दिसचें, ह्या खातीर आमी हें कामां करता. म्हणजे देवूळ बी चड प्रसन्न जाता वयल्यान, बरें दवरीत वातावरण जाल्यार आमी. आनी तें काम ह्या देवस्थान कमिटी कडल्यान जातलें हाजी हांव अपेक्षा करतां.